गोय पुलिसेचे नवे कांड प्रुडंटान उजवाडा घाडिल्ले। दिवचले तालावाचे सुमार 17 लाख रुपया बायला कॉन्स्टेबल पूजा गावसान हांगाचे थंय केल्या म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो। पैसे ऑडिटाच्या हिसबान मेळना म्हूण बोळ जाल्लो। कर्म करून पूजान कोलवाळे ट्रान्सफरूय घेतिल्ली। पुलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची चौकशी करून कर्म करपी पूजा गावसाक निलंबित केल्या। मजगती निलंबना उपरांत पूजान सगळे पैसे परत सरकारी तिजोरेत जमा केल्यात म्हणून माहिती मेळटा। जानेवारी 2024 ते डिसेंबर 2024 पर्यंत तेने एकूय अमाउंट तो तेने सरकारी तिजोरींचा अमाउंट जातालो तो घालूंक नासलो। तेजो अमाउंट जातालो ऑलमोस्ट 17 लाख रुपया वो जातालो। जेन्ना आमी बातमी केली तेन्ना सांचे काल जे पूजा गावस हा तेका सस्पेंड केल्ले आनी तेजेर इन्क्वायरी स्टार्ट जाली। मागीर तेका हेडक्वॉर्टर्स आपोवन तेजे कडेन इन्क्वायरी करून आज खंय तरी आमकां कळोन येता की सगळो जो पैसे आसा जे आसा तशे तेने सगळे पुलिसेन रिकवर केले आनी सरकारी तिजोरीन आतां पावल्या। The SP North Goa, if I'm not mistaken, worked it out as 15 lakhs, but the SP of traffic cell exactly quantified the amount as 17.30 lakhs. तुम केन्ना कळले आनी कित्याक तीक काडलो ना? तिका कित्याक सस्पेंड केलो ना? Because she is another queen. She is another queen bee. Is she having some godfathers? Is the godfather so powerful that you can transfer her? So you want to conduct an inquiry, and after 4 months or 6 months suspension, you can give somebody suspended of 6 months. You can continue suspension, but what you will do? Then परत आटले आनी हनीमून घातले आनी चोरी करपाक. These are dangerous people in this uniform. एक पार्टी तुवें नंबर गायलो थिंगा तो मॅनिपुलेशन ऑफ द रेकॉर्ड, that is also serious offense. तेजेर FIR जावपाचो. आज पासून FIR कित्याक जाता? ती अरेस्ट कित्याक केलो? कोण आहा ते गेले गॉडफादर? आता तेजेर इन्क्वायरी जातली कित्याक FIR जाल्लो आहा। आता फुडली इन्क्वायरी आहा ती बिचोले पुलीस स्टेशन करता। स्टुडंटा खातीर ओमकार फहारी।